जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू तुका मोहिमा तुका अर्गावंदन निरंतरे तुका आमचे कीर्तन उपकारांतून आमी गायो प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू बोडव्याचो तुका बोजवण कोता आखे प्रेते तुझी कीर्ती गाजता सगळी रोजला तुझी स्तुती गायता प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू मोगळा बाबुनीनो आयज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जेजूच्या काळजाक भेटिल्लो दीस आनी तशेंच आमचे हिंदींत आमी आमच्या एक महान मनशाची जल्माचे दीस मनयता गांधी जयंती तशेंच आमचे पवित्र सभेंत राखणो दूत हाची परब ह्या राखणे दुता वरवीं देव आमचो जोण एक एकल्याचो मोग करता हें आमकां दाखोवन दिता कित्याक आमी जाणाव जोण एकल्याक आमकां एक एक दूत आसा केदो व्हडलो देवाचो मोग आमचे सोबें होच मोग आमचे मुखार हाजीर आसा उंड्या रुपान हे वेळार आमचे सगळें किरकोळपण ओळखून आमचे आपसमर्पण आमी ताका करूंक आमची मान बागोवन ताका ह्या वेळार आमी नमस्कार करुया ह्या वेळार इल्लोसो देखावो आमी पळोवया व्हिडिओ अबाउट द गार्डियन एंजल्स कितें ते आमकां म्हणयतात Welcome, friends. Perhaps no aspect of Catholic piety is as comforting to parents as the belief that an angel protects their little ones from dangers real and imagined. Yet, guardian angels are not only for children, their role is to represent individuals before God, to watch over them, always to aid their prayers and to present their souls to God at death. The concept of an angel assigned to guide and nurture each human being is a development of Catholic doctrine and piety based on scripture but not directly drawn from it. Jesus' words in Matthew chapter 18 verse 10 best support the belief, "See that you do not despise one of these little ones, for I say to you that the angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father." Devotion to the angels began to develop with the birth
of the monastic tradition, Saint Benedict gave it impetus, and Saint Bernard of Clairvaux. The great 12th century reformer was such an eloquent spokesman for the guardian angels that angelic devotion assumed its current form in his day. A feast in honor of the guardian angels was first observed in the 16th century. In 1615, Pope Paul V added it to the Roman calendar. Reflection. Devotion to the angels is, at base, an expression of faith in God's enduring love and providential care extended to each person day in and day out. Amen. देवाचे God cares for each one of us, His providential care. म्हणजे देव आमकां जोण एक एकल्याचो मोग करता, आमकां राखता, सांबाळटा. ह्या व्हायरसान पासून म्हगो बाबनो जरूय आमकां गोडी पिडा तरी लागली जाल्यार पासून ही पिळयेन पासून देव आमचो मोग करता, हें आमी विसरूंक फावना. आनी हाका लागून आमची जिवितांत भिरांत, हुस्के, दास्ती सगळें पयस काडपाची गरज. आयज करीत भाशेन मागुया आमच्या राष्ट्रा पासत, आमचे गोंयच्या राजा पासत, आमचे इंडियेच्या राष्ट्रा पासत खरेंच ज्यो वस्तू आमच्या इंडियेन घडटात खरेंच त्यो भिरांत हाडपाच्यो. तुम्ही मोगळ बाबनो उत्तर प्रदेश ह्या गांवांत थोडेच दीस कितें जालें तें पळयलां आसतलें. 20 वर्सांची एक चेडू ताचेर बलात्कार केलो. जेन्ना ताचेच आवय बापूय पुलीस केस करपाक गेली, ताका केस करूंक दिवंक ना, FIR ताका वखदूय दिवंक ना. हॉस्पिटलांत ताची फाटीचो कोणो मोडलो, ताका पॅरलायज केलें आनी हे भाशेन तें मेलें. इतलेंच न्हय, ताका लासूंक पासून म्हगो बाब न्हू ताच्या घरच्यांक दिवंक ना. घरच्यांक बोंद केली आनी रातचे 2 वरांचेर घरच्यांची परिस्थिती नासतना, परवानगी नासतना ह्या चेडवाक म्हगो बाब नासलें. He was cremated without permission of the consent of the parents. कित्याक जाणी ताचेर बलात्कार केलो ते जावन आसात उंच कास्ताचे, हाय कास्ट, आनी चेडू लो कास्ताचें. आनी आयज असलेंच आमचे इंडियेन म्हगो बाबनो कितलें जावं वस्तिना सोवे जावं भुरग्यां सोवे पासून इतलो उनीत, इतली अत्याचार जाता. आमच्या गोंयांत कितें पडलां, कितें जालां तें आमी पळोवया. तरीदांव आमचेच गोंयांत वेळेचेर एका 2 वर्सांचे भुरग्यांचे कुडके करून हे भाशेन उडयले जाले सुमार 4-5 दीस. आनीक कोणीच ह्या केसीची पुलिसां पासून कवर करूंक ना. जेन्ना पुलिसांक कांय मनशां एकठांय जावन ताका विचारलें, तें म्हणून लागलें दिसता तें चेडू गोंयचें न्हय, तें भायलें चेडू, तें भुरगें. तें खंयचेंय जावं पूण तें जावन आसा एक मनीस, तें जावन आसा देवाची रोसना. आनी आयज असले म्हगो बाबनो मनशाक एक वस्तू परस मान पासून ताका फावना. वस्तूंक जनावराक पासून मान आसा पूण न्हय मनशाक. तर आयज कितें भाशेन मागुया जेन्ना
आमच्या इंदेचे आनी आमचे गोंयचे भासत आमी मागता आनी एक महान मनशाची जल्माचो दीस आमी सुमरमता ताणें म्हणलें आय हेट क्रिस्टियनिटी बट आय हेट क्रिश्चियन्स बट आय लव क्रिस्टियनिटी. हो मनीस कोणीच बायबल वाचतालो आनी जें कितें बायबलान स्वता आसात आपल्या जिवितांत पाळटालो आनी ताणें आमकां इंडियेक सुटका दिली थ्रू नॉन वायलंट मिन्स. कोणाकूच दुखोय नासतना मारामारी करिनासतना पूण देवाच्या उतराचेर ताणें नियाळ करून हेंच देवाचें उतर आपल्या जिवितांत पाळलें आनी शांतीचो रस्तो म्हूण बाबू ह्या मनशान दवरलो चल्लो आनी जेजूनय बी तेंच केलां आपल्या जिवितांत. ताची तत्वां राजाची तत्वां जावन आसा सगळीं शांतीची मारामारीची न्हय. ह्या वेळार इलोसो ओगोत इलोसो भेट ह्या महान मनशाची तत्वां ताची उतरां आमच्या जिवितांत आमी नियाळुया.
वेळ देवान आमकां दिलो जेजून ही नियाळपाक तत्वां ताच्याच जिविताची जी सोबार मनशांनी भोव करून महात्मा गांधीन आपल्या जिवितांत पाळली. ताची शिकवण मोगळ बाबनडो ताची उतरांच आमकां खरी सुटका दितली. तर राखणे दूत जावन आसा देवाचे मोगाची निशाणी, देवाचो मोग आमच्या काळजांत नियाळून दिसपट्टी त्याच्या मोगान आमी वाडूंक आनीक शांतीच्या रस्त्यार आमी चलूंक, झगडीं झुजां राग पयस करूंक हेच जेजूचो आशिर्वाद आतां आमकां मागुया. संस्कारागितल्या व्हडट्या सस्नागी नोमान कोता सोडून दिवन आदल्यो रेती सेवा दोन नवो दोता सैमाचे विशय आमचे Gospoda gota mokar Tirwano namso bavar Soy vortel nishoy dinar Priticha baba gamcha Soy tivon putak dacha Murkoton kazantona Onuya vaganuya Obzolia dace modlo Mogacha povitatmia Soskar ko kalte pornan Mandioya sasnang sasnang. Amen. प्रार्थया देवा एका जपाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कुश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरला, तर तुज्या मास्तर रक्ताचे पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तामर आसतना तुजे सरमणीचो फोड भोगूंक आमकां फावो कर. तूं जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासनच्या सासनाक. Amen. Sogli ami ektai zahoya Sogli ami lagi sohorya Dunia devak wakanuya Anodam so takasoya Taronam tu korop toya Jivita tu zurui toya Amka burgyam tumartako Tuja rajan moron pavo बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमची सवय आसूं. मंगळ बाबरीनो आयज आमच्या पवित्र सुबेंत आमी राखणी दुताची परब संभ्रमता तशेंच आमचे
इंदीन ताका महामनशाचो जल्माचो दीस आनी आयज 150 वर्सां ताका भोरता जल्मल्यार ताची आमी दीस मनयता महात्मा गांधीचो. आनीक पयले सुवातेर जेन्ना राखणे दुतांची आमी खबर करता तेन्ना आमी जाणा जोण एकल्याक आमकां एक दूत आसा. ईच वन ऑफ अस इज गिवन अ गार्डियन एंजल आमचे राखण करपाक आमकां सांबाळपाक. आनी हें दाखयता की देव खरेंच आमचो मोग करता. गॉड लव्स अस इंडिविज्युअली. जाचे पडी आमी जाणा जेन्ना आमची पिड्या येता, दूख येता, मरण येता, आमकां दिसता देवान आमकां सोडल्यांत, पूण ना, देव आमचो खूब खूब मोग करता, देव आमकां राखता. तर हें सत आमी आमच्या जिवितान आमी सत मानून घेवया आनी देवाच्या मोगाचेर विस्वास दवरुया. आनी आयज जेन्ना ह्या महान मनशाची आमी परब संभ्रमता आमच्या हिंदींत, तुमी जाणा ताका क्रिस्तांवच्या धर्माचो खूब मोग आसलो, भोव करून बायबलाचो, जेजूची शिकवणीचो आपल्या जिवितांत तो पाळटालो. आनी ताणें पासून म्हणलें, आय लायक क्रिस्टियनिटी बट आय डोंट लायक क्रिश्चन्स बिकॉज दे डोंट प्रॅक्टीस देअर फेथ. आनी आतां गुड्या हातून जायते मुखार बाबूने स्वत आसा. तर ह्या मनशाची जी तत्वां तो जियेलो आमच्या पवित्र पुस्तकांत जी मेळटात ती आमी बी जेवन मुगळ बाबून दिसपोटी शांतीची आमी दूत जावंक आमकांय बी हे मिसांत देवाची कृपा मागुया. आनी आयज मुगळ बाबून आमी 8 दिसांचो उगडास करता. आमचो भाव सोंपल्यार इग्नेशियस इनासियो जॉन बाप्तिस्ट डिसोजा हो बॉम्बेच्या शारान सोंपलो आनी 8 दिसांचो आयज उगडास करता. देवान ताकाय बी हे सासणाची चूक फावो करूंक हे मिसांत ताचे पासून आमी मागुया. आनी जाती फावटी देवाच्या मोगाचेर आमचो भावार्थ आल्ला दोल्ला. भोव करून जेन्ना ही पिडा आयल्या, इतलें दूख आयलां, जेन्ना आमकां दिसलां की खरेंच देव आमकां राखता, आमकां सांबाळटा. वो देवाक कितली पदवी आसल्यार आजून पासून ह्या पिडेचेर कित्याक जोत भरूंक ना, आजून पासून कित्याक वखद ना हे पिडेक, आजून पासून कित्याक निरपराधी लोक कश्टवता, मरता. हे भाशेन घडये जायती फावटी घडये आमी देवाक विचार केला आसतलो. वो देवाचे पदवेचेर आमचो भावार्थ आल्ला दोल्ला आसतलो. देवा लागीं भोगसणे मागुया. आनी देवाचे भोगसणे जाकून सगळी म्हणुया. हांव पातकी सर्ववेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चालून वायट आदारून आनी बरें सोडूंक हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. ह्या पासो बागेन सुद्दां सांगपा मरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती मागता. सर्वपिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सुमिया काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. सोमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. आयज जी आपलो वाडदीस समारंभ जाता, आपल्या लग्नाचो दीस, तांचेर आशिर्वाद घालुया. म्हजी बाची माय नीस एनोला आपलो वाडदीस समारंभ जाता, तांचेर ताचे पासत मागात. तशेंच दुसरी जी पिडेंत आसात तांकांय बी देवाची पेकोवणी आमी मागुया. आनी आमची कास्की गरजो कास्की ते साव ह्या मिसांत देवा फुडें आमी घालुया. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, व्हडा मोगान तुज्या दुतांक आमची राखण करूंक तूं धाडटाय. तांचे राखणेन आनी आदारान आमच्या दुस्मनांचेर आमी जैत व्हरूं आनी तांचे सांगता सगळेचें सूख आमी भोगूंक पावूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सैमे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणेच्या ससना. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, तुजे वाटेर तुका राखूंक आनी हांवें तयार केला त्या जाग्यार तुका व्हरूंक हांवूच तुजे मुखार म्हज्या दुतांक धाडटलो. ताका मान दी आनी तो सांगता तितलें आयक. ताचेर कळपो नाका. असली चूक तो तुका बक्षिचो ना, कित्याक ताची सवय
म्हजें नांव आसा. सोत्रायेन ताचो ताळो आयकोशी जाल्यार आनी हांव सांगता तें सगळें करशी जाल्यार तुजे दुस्मान म्हजे दुस्मान जातले आनी तुजे विरोधी म्हजे विरोधी जातले. म्हजो दूत तुजे मुखार वेतलो आनी तुका आमोनीतांच्या, हितीतांच्या, पेरिजितांच्या, कानाकारांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुसितांच्या गांवांनी व्हरतलो आनी ह्या सगळ्यांचो हांव भस्म करतलो. देवाचे उतर हे देवाचे वडकर. देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. पोतून म्हणया, देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्या. जो मनीस भोववर्त्या देवाक शेरोना येता आनी सोर पदवीदाराचे सावळेक बिराट घेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब, देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्या. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकाऱ्याच्या फासांतलो आनी मोर्नादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो. ताच्या पाकां खाल तुका आसरो दितलो. जबाब, देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्या. रातचे दास्तेचो वो दिसाचो सोडलोल्या बाणाचो तुका कसलोच भंय आसचो ना. काळोखांत फिरतले पिडेक वो दोनपाचो नाश करतल्या अरिश्टांक तूं भिवचो नाय. जबाब, देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्या. तर तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना. तुज्या तंबूस हरशी पिडा पावचीच ना. खंयच्यानूय तूं वेशी तुका राखूंक ताणें आपल्या दुतांक हुकूम घाला. जबाब, देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्या. उद्गार. Sorbesporak, soy, soy. Sorbesporak, soy, soy. सगळ्या ताच्या दलबारांनो ताची खुशी पाळटल्या ताच्या सेवकांनो सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. Sorbesporak, soy, soy. Sorbesporak, soy, soy. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. जेजूशी येवन शिसांनी विचारलें, स्वर्गराज्यान सगळ्याहून व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकटुल्या भुरग्याक आपोवन ताचे फुड्यान उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमचें मन बदल्ल्या बगोर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां बरीं जाल्या शिवाय स्वर्गराज्यान भितर सोचिनात. म्हणटूच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्यां परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गराज्यान सगळ्याहून व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्या कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाका घेता. पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून बेपरवा करूं नये. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांचे दूद स्वर्गार आसता म्हज्या बापाचे मुखामोड थांबून आसतना पडून आसात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगळ बाबणीणू, एक अशी घडणी आसा. एका गांवांत खंय मोगळ बाबणीण एक सुवात आशिल्ली, भिरांकूल. आनी हे सुवातेर जायते जायते खून जाताले, जायते बलात्कार जाताले बोकरून वस्तुऱ्यांचेर. आनी कोणूच ते वाटेन वचूंक सोरिनासलो, बोकरून रातचो, कित्याक जायती भिरांत आसताली. एका दिसाक एक चेडूं मोगळ बाबणीणू आपल्या इश्टाक मेळूंक गेलें, इश्टिणीक, आनी घरा येतना ताका वेळ जालो. आनी तेन्ना हे वाटेंतल्यान ताका येवचें पडटालें. ते जाण आसलें ही वाट भिरांकूल ताणें आयकलोलें.
तरी पूण हांव तें कितें कोत्ता शी प्रेज टू हर गार्डियन एंजल म्हाका राख म्हाका सांबाळ. आनी ती हे वेळार पळयता एक मनीस थंयसर आसलो. हो मनीस आनीक हो मनीस ह्या चेडवाक पळयता. ताच्या हातांत सुरी आसली पूण हे चेडवाक कांयच करिना. आनीक हे चेडूं बेता. आनीक दुसऱ्या दिसाक म्हगेलो बाब म्हणून पेपराचेर अशें एक न्यूज येता की एका चेडवाक जिवेशी मारली ते स्वातीर एकल्या मनशान रेप करून. आनी तेन्ना म्हगेलो बाब म्हणून ह्या मनशाक धरतात पुलीस. आनीक ह्या मनशाक विचारतात ह्या चेडवाकूय म्हगेलो बाब म्हणून दुसरो हाडटात कित्याक हें चेडूं हें गोवाय दिता हे मनशाक हांवें पळयला होच तो मनीस. आनी ह्या चेडवाचे विटनस ऑफ देश हे मनशाक धरतात. आनी जेन्ना हे मनशाक विचारतात पळय हे चेडूं सांगतात तुका ताणें पळयल्लो काल ते स्वातीर आनी आमकां पुरावे मेळ्ळ्या ते भाशेन तुवेंनूच ह्या चेडवाचो खून केला. तरी ह्या पयल्या चेडवाचो तुवें कित्याक खून करूं ना? वाय डीड यू कील द फर्स्ट वन? वाय यू कील द सेकंड वन? आनी तेन्ना म्हगेलो बाब तो म्हणटा आय वॉन्टेड टू कील द फर्स्ट वन बट आय सॉ वन मोर मॅन एकंपनींग दॅट गर्ल. हांवें पळयलें एक आनी एक दादलो ह्या चेडवाक सांगात करता तो. आनी हाका लागून आय डिडंट ले माय हँड्स ऑन हर. I just left her. But when I saw the second girl, there was no one. So I raped her and I killed her. मोगल बाब म्हणलो हे भाशेन आमकां जायत्यो घडण्यो मेळटात जंय राखणो दूत आमकां राखता. ओ गॉड सेंड्स हिज एंजल्स टू प्रोटेक्ट अस. कितल्यो आमकां घडण्यो मेळटात. आनी आयज जेन्ना ही आमची परब आमी समरून आमगेलो बाब आमची राखण्या दुताची खरेंच इट इज this belief is not just in the air. म्हणजे वाऱ्यार मोगळो बाब न्हिडो हे आमकां राखणे दुताची शिकवण ना. इट इज फावंड इन द स्क्रिप्चर्स. इट इज बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर्स दॅट गॉड सेंड्स हिज एंजल्स टू प्रोटेक्ट अस. सो मेनी एग्जाम्पल्स वी फायंड इन द स्क्रिप्चर्स. जॉबाच्या पुस्तकांत मागीर लॉटाच्या जिवितांत मागीर आब्रामाच्या जिवितांत आनी जेजूच्या मुगळ आदल्या कोरणांत नव्या कोरणांत जेजूच्या जिवितांत मुगळ बाब म्हणलो दूत येतात आनी ताका राखतात ताका सांबाळटात. वेन जीजस वॉज फास्टींग इन द डेजर्ट फॉर 40 days ताजें हें देंवचारान ताका नाटकूच आमकां मेळटा. दूत येतात आनी ताची सेवा करतात द एंजल्स. जेसमाच्या मळान पासून मुगळ बाब म्हणलो द एंजल्स दे स्ट्रेंथन हिम. हें दाखयता की मुगळ बाब म्हणलो देव आमकां ह्या दुतांक धाडटा आमची राखण करपाक. आनी हें कितें दाखयता की देव जोण एकल्याचो आमचो मोग करता. गॉड लव्स अस इंडिविज्युअली. जे भाशेन देवान म्हणलां इवन द हेअर ऑफ युअर हेड्स आर काउंटेड. तुजे तकलेचे केंस पासून मेजलेले आसात. सो मच गॉड लव्स अस. क्रिस्तांव पयलीं खातीर देवाचो मोग आमच्या काळजांत आमी जिवुया. आनी ह्या जेन्ना ह्या ल्हान भुरग्याची खबर करता मुगळ भाशेन हांवें तुमकां सांगलां ल्हान भुरग्यां सोबी आमकां जायते गूण मेळटात. सो मेनी क्वॉलिटीज वी फायंड इन अ चायल्ड दॅट वी कॅन रियली इम्बायब एंड वी कॅन ग्रो वीथ दोज क्वॉलिटीज. बट नाव डेज वी नो दॅट सो मेनी एट्रॉसिटीज आर कमिटेड अगेन्स्ट चिल्ड्रन. तुमी पळयलां हे व्हिडियोंत आमच्याच गोंयांत खूब दीस जस्ट मे बी 5-6 days ह्या श्रीदांवचे वेळेर एका 2 वर्सांचे भुरग्याचे कुडके मेळ्ळे. येवपी कितें जालां तें तुमी पळयलां. कशे भाशेन ह्या 20 वर्सांचे बायलेक मुगळ बाब म्हणून तुमी तांणी रेप केली ताचे फाटीचो कोणो मोडलो आनीक तिच्या घरच्यांक हे भाशेन बंद करून घरांत तिची परवानगी नासतना तिका लासली. शी वॉज क्रिमेटेड विदावट हर पेरंट्स कन्सेंट. हें आयज मुगळ बाब आमचे इंडियेन चल्लां. पूण आमी जाणाव वायलन्स इज नॉट द आन्सर. हे भाशेन आमी महात्मा गांधीच्या उतरांचेर आमी नियाळ्ळां. एन आय फॉर एन आय वील मेक द वर्ल्ड ब्लायंड. म्हणजे जेन्ना तूं हे भाशेन विंगा सो वेन यू टेक रिवेंज थ्रू वायलंट मिन्स लॉट ऑफ हार्म वील कम.
तर आयज जेजूची शिकवण आमच्या जिवितान आमी घेवया आनी दिनवासूया ह्या आमच्या महान मनशा पासत आमच्या इंदीन तो जल्मलो आनी आयज संवसारा मुखार बाबूनी ताका मान दिता कित्याक आपल्या जिवितान ताणें ही तत्वां क्रिस्ताची तत्वां ताणें तो जियेलो आनी आमी बी न्हय नांवाची क्रिस्तांव जावंक पूण खरेंच जेजूची खरी पाटलादारां जावंक आनी भाशेन दुसऱ्यांची आमी राखण करूंक आमकां मिसान देवाची कृपा मागुया अशें जावं. Solves pora manun keam chidana manun keam chidana kudani yatmo tu kandita baba Solves pora manun keam chidana manun keam chidana tu amcha otmia Razvotoloi Baba Solves pora manun keam chidana manun keam chidana Kutu cheseve somor peta Baba Solves pora manun keam chidana manun keam chidana म्हजे बाबंदू आमचें बलिदान सर्वपवित्र देवा बापाक मानतात तसलें जावून मागान हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव पवित्र देवा फावो ते परी ह्या वाखणीचो बलिदानांत वांटो घेवंक आमचे राखणी दूत आमची काळजां तयार करूं आनी ही आमची भेटोवणी तुजे मुखार व्हरून पावूं आनी जशें ते स्वर्गांत थांबून आसतना तुका वाखणटात तशेंच तांच्या आदारान आमचें जिवीत संवसारांत तुजे वाखणीचो निरंतर बलिदान जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय पावता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयवशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपवित्रा आनी सासूच्या देवा सोब काडी आनी सोब ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो दिवचो आमच्या फायद्याचो तुज्या विस्वासी देवदूतांक आमी महादेवदूतांक वाखणटना तुजीच मोहिमा आमी वाखणटा कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रोस्तराक आमी मान दिता तांकां जर इतलो मान फावो अदीक कितलो तूं व्हरतो आनी वंदन फावो आसलेलो जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे मोहिमेंत संतोस्ता वयर स्वर्गार हिशोब नासलो देवदूताचो दलबार तांचे सांगता तुका पोनिपाट करून आमी संतोस्तान तुजी स्तुती पुरगुट्टा पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा करोसून पवित्रून सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश मरोन ससुंगाच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जाचूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी तें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोरडाचें रगत पातकांचे बोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस तुमचे पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात
आमी पयलो जबाब दिवन बाबाचो सुकूट परगटुया. सुमया जेजू, जेजू, तुजें मरण आमी संभ्रमताव, तुजें तुजें पुनर्जीवन पण आमी परगटाव, परगटाव, तुज्या येण्याक आमी आमी उतरेकताव. उतरेकताव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करताव आनी अजिबाताचो उंड आनी सरमणीची काल तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्लें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे बरवी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक बेतिमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेची उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागन बापा, फिलिप नेरी आमची गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्पराक तुजे चाकरा इग्नेशियस हाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपूण वेल्यार आय दीस भरतात. जसो पवित्र बरवी जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवास जर मेल्ल्यान ते आमचे बाबा मनीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागती मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पयसोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची हांगा एकट्या तेलांची सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें अंकवाळ मर देवाचे माये सांगाती तिचे पती बागीन तुजे बागीन दोनमुता आनी सर्व काळ तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणी सुखान आमकां वांटो दी. ताचे संगता तुजी उमेद गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पवित्र बापा, सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासना. आमेन. दुता वरवीं देव आमचो मोग करता आनी देव जाणा आमची मागणी, आमची गरज, आमचे हुस्के. तर सगळी आमची मागणी, सगळी आमची दास्ती देवा मुखार हाडून आमचे बापाय म्हणटना ते बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस मोठो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळयेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परास वाड्यांतली आमकां निवाड. दया करून जिवितांत सबसके आमकां दिसुकीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो भाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजी दया काकलुतीन सर्व पातकांनी सुटोय आनी सर्व वखदांतली वाटाय. कित्याक रासोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळाचे दिसकाल आनी तुजे कशें प्रमाणे तिका शांती दिता. तूंच तिका एकपणान सांबाळ. जो जियेत आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सुद्दां घाल तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मुखार शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडून रगत हांव शिंगता ती म्हजी जोडटी आनी कास्ताणे नासोंग पूण तुजी काकुतीर म्हजी आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी नकळत दिवं. हो जण आसा जिवो जेजू जो आमकां जण एकल्याक एक ल्हान भुरग्या भाशेन जावन आपल्या बापाचेर विस्वास करूंक ताच्या मोगाचेर विस्वास करूंक आमकां उलो करता. तशें जेवणां तुमी सगळीं हांगा सकल्यान ती सुभागी. सोमिया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतूच आसल्या बरी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिल्लो कोडचरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणे. दयाल देवा, सगळे रोसणेक तूं तुजो मोग दाखयताय.
संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणें दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक बेगोवणी, पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तेंच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी. सोदपूस करतल्या वैजांक ही पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल. परजे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उबी रावया. प्रार्थया. भोव मोगळ बापा, देवदूतांचो उंडो आमा मनशांचें खाण जावंक तुवें आमकां दिलाय देखून आनी ह्या तुज्या दुतांचे सेवे पासत संतोषपूरीत काळजान आमी तुका दिनवासता. ह्या संवसारी पयनान जेजू एकलोच आमचो वाटेचो उजवाड आमचें ओकोत आनी गोठाचे पासून म्हूण ओळखूंक हे सुगींचे सांगाती आमचें मन सुद्दां जागेन दवरूं. तशेंच आमचे बाबा इग्नेशियसाक देवान ह्या दुतां बरोबर स्वर्गाक व्हरूंक आमी मागता आनी अशें शांतीन ह्या जिवीत जाल्या उपरांत तांच्या संगाता तुजें मुखामोड रूप भोगूंक आमकां पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. सर्वेस्पू तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपुता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. बसून ह्या क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. तुझीच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोळ्या बुकीन आमी मोता जेजू आमच्या उंड्या जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विसवस्तान ओरोनांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उदकातिका तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या उंड्या बुकीन आमी मोता जेजू आमच्या उंड्या. Ai moci bumogal Korgi maka tuje bal Saumahi ugras tuzo Santos mo Cicilezzo Auni don datos dole Cosles vigietot pole Nidintus como so Kosokor somoktuso Aunidon tantos sole Cosles vigietot pole Nidintus como so Kosokor somoktuso